शेनवार हो रामभक्त मारुतीरायाचो दीस। दिवचल तालुक्यातल्या श्री हनुमान देवळांनी श्रावण महिन्यातलो पहिलो शेनवार व्हडा भक्तिभावान मनयलो। श्रावणी शेनवार निमतान सकाळच्यान भक्तांची पावला मारुतीरायाच्या देवळाकडेन वळटाली। दिवचलच्या भायलीपेट आणि सुधा कॉलनी वाठारांतल्या हनुमान देवळात सकाळच्यानूच भाविकांची गर्दी जाल्ली। भाविकांनी मारुतीरायाचे दर्शन घेऊन तेल आणि रुईची पानां ओंपली। कांय भक्तांनी देवळात बसून मारुती चरिताचे पठण केले। खूप वर्सां जाली म्हणजे आमच्या जाणट्यांनी पोर्तुगीज टायमार जे एकीकडे येवन जे स्वातंत्र्य चळवळीन एकीकडे येवपा खातीर एक संस्कृतीचो आधार घेवन ते मिटींग करपा खातीर ती आमचे हांगासर जे गुरू फंड ट्रस्ट आनी हनुमान उत्सव साजरो करून एकीकडे येवन मिटींग घेवन जे हे केल्लें आसा। आयज 3 पिढयो जाल्यो ही संस्कृती आमी सतत आमचे चालू दवरता आनी आमचे जे उत्सव आसा ते आमी पारंपारीक उत्सव ते सगळे आमी वेवस्थीत देवाच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान भायलेपेटच्या सगळ्या आनी उच्चलकारांच्या सगळ्या सहकार्यान आमी हे उत्सव चालू दवरता। आयज अशी आमकां एक अभिमानाचो अशें दिसता की आयज जे हांगासर उत्सव जाता त्या उत्सवाक जी लोकांची उपस्थिती लागता आनी लोकांचे सहकार्य गावता ते खूब मोठे मोलाचें आसा। आमची शांतादुर्गा जी शाळा आसली त्या सायडीक एक बारीकशें आसलें आनी ते सगळे उत्सव आमी सगळे 10 जाणां म्हणजे आमी जी भायलेपेटचे 10 जाणां आसा किंवा आमचे भायलेपेटचे सगळे जे लोक आसा ते सगळे जाणटे भुरगे म्हणून आमी ते एक शेनवार म्हणून करताले आनी ते उत्सव त्या प्रमाणे साजरो करताले। त्या नंतर सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज ते एक बारीकशें देवूळ आयज मोठ्या प्रमाणात जाल्लेलें आसा आनी आयज सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज बऱ्या प्रमाणान व्हडल्या प्रमाणात हांगा जाता आनी आयज लोक आबादी जी वाडलेली आसा त्या खातीर भायले लोक जे मागतील भासतात तांकां तो पावताय पडटा आमकां सगळ्यांचे तातूंत पूर्ण आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसा पडटा त्या लोकांची उपस्थिती आनी भावना हे सगळ्यांचे सहपासून सांजे लोक कटकटी येत आसता आनी त्या प्रमाणे आमी लोकांक सहकार्य करता आनी खूब जाणांची इच्छा आसा आपल्याक एक शेनवार दिवचो वर्सान एकदा तेंची आमी हे घेवन दखल घेतले। श्रावणी शेनवारांक गर्दी आसता भाविकांची। श्रावणी शेनवारांक गर्दी खूब आसता। श्रावणी शेनवाराकूय आसता आनी शेनवारांच्या शेनवाराकूय आसता। हांगा